नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉबान WRDचो इंजिनियर ढवळेचो टिजर अडकलो. मंत्री म्हणटा सरकार सिरियस. काँग्रेस म्हणटा पुलीस सरकाराचे कांयच धड ना, जुईजाक दिया. इफ्फी ओनू एक्सेसिबल फेस्टिवल स्वयं एक्सेसिबल पार्टनर. ओनू सावन इफ्फिएस्ताक सुरवात. फिलिप नॉयसाक जीवन गौरव. दिल्लीत इफ्फीचो कर्टन रेजर. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचे DGPचे एक्सपोजिशन कमिटी बरोबर बसका. 1,500 पुलीस फोर्स. केंद्राकडच्यान फोर्स लागचो ना. व्यवस्थेचो रिव्ह्यू. कुचेले सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांचे मंगळारच्यान डेमोलिशन सुरू जावं येता. डेमोलिशन स्क्वॉडाक खंय तयार रावपाचो आदेश. 140 घरांक नोटीशी. बायण्या दर्यांत वॉटर स्पोर्ट करून टुरिस्ट काळजाच्या आताकान सोंपलो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत स्पश्ट. पॅराग्लायडिंगा उपरांत स्वास घेवंक जावंक लागलो त्रास. आंबोलीच्या बेळगांव गोवा हायवेचेर महाराष्ट्र कर्नाटक सरकाराचें लक्ष ना. कर्नाटकाचो आदलो आमदार मोहन किनेकर थळाव्यांक घेवन रस्त्यार. वेंचणुकेंत इशू. रस्त्यार भोंवते गोरवांक अपघात जावचे न्ही म्हूण गळ्यांत रेडियमाचे बेल्ट घालपाचो हिंदू संघटनाचो उपक्रम. तिसवाडी बार्देस पेडण्या 200 गोरवांच्या गळ्यांत रेडियमाचे पट्टे. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात दलालां बरोबर पुलीस, शिक्षक, इंजिनियरय. एकल्याक 5 लाखांची तोपी घाली म्हूण WRD इंजिनियर संदीप परबाक माड्डोळ पुलिशेन उखल्लो. ताका 3 दिसांची पुलीस कस्टडी. शिक्षण खात्यांत नोकरी दिता म्हूण पयशे घेवपी टिचरय जाण्यात. WRD मंत्री म्हणटा सरकार सिरियस. काँग्रेस म्हणटा पुलीस सरकारीच. तांच्या कांयच धड ना. प्रकरण जुईजा कडेन दियात. संदीप परब खुद्द गव्हर्नमेंट सर्वंट जावन आसा. WRD JE म्हणून कामाक आसा. त्याच प्रमाणे आमी आयकता त्या प्रमाणे हो 3 महिने खंय तरी सीक लिव्हर गेला आणि ताणें VRSाक पासून ताणें एप्लाय केल्ले आसा म्हणून. पण आतां सद्या काल ताका मार्दो पुलिसान अटक केल्ली आसा आणि रीतसर तेजेर चौकशी आहा ते मार्दो पुलीस हेजे फुडें करपाचें आसा. WRD मंत्री म्हणटा प्रकरण गंभीर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपल्लो खंय कोणूच सुटचो ना. वी विल इनिशिएट इमिजिएट एक्शन. जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणटा वी विल इनिशिएट. आतां इतले वेळ 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पळय न्ही ताजे वयल्यान मेसेज हॅज गॉन व्हेरी सिरियस. आय एप्रिशिएट हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग दीस स्टेप. इन फॅक्ट इट इज ही हिमसेल्फ हू डिस्क्लोज्ड ऑल दीस फॅक्ट्स. वायट हातूंत जर कोणूय आसा जाल्यार जाय दे विल बी अरेस्ट. दे विल पुट बिहायंड द बार्स. काँग्रेस म्हणटात तांणी मिडिया परिशद घेतल्या उपरांतच एक्शन सुरू जाली. कागाळ खंय पयलींच केल्ली. चौकशी निवृत्त जुईजा कडेन दिवची. हे सगळे DGPच्या नजरे मुखार हाडला. ताका सांगला की ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज फेक डॉक्युमेंट्स हे कोणाच्या थंय तयार जाले, हे कोणे सर्क्युलेट केले. त्या ऑडियो भितर जे उलयता संदीप परब आणि दीपश्री सावंत हांचे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. whom they are referring to. We demand to the government that this inquiry has to happen under a retired High Court at a separate committee has to be formed, because there are top BJP leaders, top BJP mantri are involved in this racket. BJPची काँग्रेसीच्या आरोपांक जाप. He said complaint check postar गेली आणि किती गेली. I am showing you that the email has been sent to DGP and to PI Cyber on 9th November itself. So when I say that the opposition is not acting responsibly, and when I say that he has made statements which are incorrect, I'm showing it to you on paper. So this is not unbecoming of opposition. This government is very serious in going to the root of it.
this case the police is investigating thoroughly, and let police investigate. If they have anything to say, let them also submit to the police, whatever they have, but don't talk falsity. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात ढवळेचो शिक्षक योगेश कुंकळकाराक अटक केला. ताका JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. काल एक कंप्लेंट आयल्या ती ढवळे हांगासर एक शिक्षक आणि 40 लाख रुपये घेतलेले जॉबाक लायता म्हणून, आनी ताका लागून ताजेर चवकशी करपा लागून फोंड्या पोलिसांनी ताकाय अटक केल्ली आसा आनी केस आहा ती रजिस्टर केल्ली आसा. अश्यो जायत्यो केसी आतां एक भायर सरपा लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओनूचो इफी एक्सेसिबल आसतलो. इफीक स्वयं हे एक्सेसिबल पार्टनर. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचो दिल्ली इफीचो कर्टन रेजर. ओनू सावन इफिएस्ताक सुरवात. थंय संगीत, नाच, खाण जेवण आनी हेर कलांचेर कलाकार मानेस्तांची चर्चा सत्रां आसतलीं. ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉयसाक सत्यजीत राय जीवन गौरव पुरस्कार. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. As I was mentioning, this is a very important year, and our festival director was of the opinion that our festival has always been having great films, but the festival element in our film festival was lacking. And that's why he actually asked us to led us to create something called as IFFIesta, which is IFFI Fiesta, which is IFFI's festival and the what you can call it as a moment where all of us can celebrate after coming out of a very intense cine-going experience from an auditorium. And that's how this year we have created this interactive entertainment zone outside a cinema hall near Kala Academy in Goa. जाल्यार हे वर्सा ऑस्ट्रेलियाचो फामाद फिल्म मेकर फिलिप नॉयसाक सत्यजीत रे लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड जाहीर जाला. नॉयसान संवसारीक चित्रपट मळार दिल्ल्या योगदानाक लागून हो पुरस्कार ताका फावो जाला. The Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for the excellence in cinema has been decided to be given to Mr. Philip Noyes, who's a celebrated Australian director. He has made mainstream films from 1977 and has had the privilege of working with top actors and across the world like Harrison Ford, Angelina Jolie, and many of those. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा कुचेलीच्या सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांचें मंगळारच्यान डेमोलिशन सुरू जावपाची शक्यताय. डेमोलिशन स्क्वॉडाक खंय तयार रावात म्हूण आदेश आयला म्हूण सुत्रां सांगतात. फाटल्या सप्तकांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडून बेगोबेग घरां खाली करात म्हणून सांगिल्लें. 140 घरांक नोटीशी काडिल्ल्यो. नमस्कार. कुचेले खडपावाड्यात जे इलिगल जी स्ट्रक्चर्स येयल्ले आसात, घरां येयल्लीं आसात, 30,187 स्क्वेअर मिटराचेर जी 140 घरां आसा जी इलिगली आहात. जो जागो आसा तो गव्हर्मेंटाचो आसा. म्हापशेच्या बार्देसच्या डेप्युटी कलेक्टर कपिल शिरगांवकर हेणें एक तांकां नोटीस काडल्या हालींच की घरां बेगीतले बीन खाली करात, केन्ना ही घरां बंदूच जावं शकता. सो त्या हेतून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे फाल्यां मंगळारा घरां रिलीज जावपाची शक्यता आसा. आनी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे जे डेमोलिशन स्क्वॉड आसा तांकां रेडी राव म्हटलां अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. जशी आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी सोमत्याच पावयतली. कुचेलीची जी इल्लिगल हावजींग आसा तेंचे फाल्यां डिमॉलिशन घडटलें अशी डिमॉलिशन ऑर्डर आयिल्ली आसा. आनी ह्यो इशू हांव ह्या संदर्भान उलोवंक सोदतां कित्याक ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स इफ वी गो टू सी म्हाका दिसता हे बरोबर न्हू. आमी पळयता आतां आयचे 140 घरां जी फाल्यां डिमॉलिश जातली ती घरान भुरगीं आसा, बायलां आसा, सिनियर सिटीजन आसा, ती खंय तांकां रस्त्यार उडोवपाचे घरां डिमॉलिश करून. ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स तरी आमी चिंतपाची आयज गरज आसा की ती खंय वयतली फाल्यां.
त्यांच्या खातीर एक कसलो तरी मिडियम आसता, एक प्रॉपर प्रोसिजर आसा. आय एम नॉट सपोर्टिंग द इलिगल हावजींग, बट हांगा इलिगॅलिटी जर जाला ती एका दिसान नाल्यार ओवरनायट जावंक ना. देर इज अ प्रोसेस थ्रू वीच इट हॅज हॅपन्ड. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हेजे पयलीं इन्क्वायरी बसोवंक जाय. आणि जी आतां हावजींग डिमॉलिश जातले तांकां एक रिहॅबिलिटेशन खंय तरी गव्हर्मेंटान प्रोविजन करपाचें आनी देन अंडरगो द डिमॉलिशन. मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशना विशीं DGPन एक्सपोजिशन कमिटी बरोबर बसका घेतली. 1,500 पुलीस फोर्स सुरक्षा वेवस्थेत आसतलो. केंद्रांतल्यान वेगळ्या फोर्साची गरज खंय पडची ना. एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक पाद्री हेनरी फाल्कावान येतल्यांनी कितें करचें कितें ना तें क्लियर केलें. It will be adequate, but around 1,500 people, including all the wings of governments. Extra force? Any central force has been? No, not central. We will be able to make it from our internal resources. Okay. Last time, sir, there was one issue. The pilgrims who comes walking from the neighboring states, they have raised one issue that they have been stopped at the border and some police has taken money from them. It seems. So they have raised this issue last time. So they have also requested if this can be resolved. It will not be like this. Such things should not happen at all. And necessary instruction will be passed to the check post also, that people who are coming to visit exposition, they should not be inconvenienced in any manner. जाल्यार भाविकांक एक्सपोजिशनाक पावल्या उपरांत कितें करपाक मेळटलें आनी कितें करपाक मेळचें ना हे विशीं एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक फादर हेनरी फाल्काव सांगता. Photography will not be allowed inside the cathedral. Photography of the relics will not be allowed. We will not allow mobile phones to be on. No? They have to be switched off. Also liquids and other things, there will be a security check. They will not be allowed. Baggages will not be allowed. So I request people not to come to the veneration with their bags. No? Even water bottles. Even water bottles will not be allowed inside. But there will be provision for water. There will be made along the veneration too. There will be water, but water bottles will not be allowed inside the cathedral. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पर्या भूमिका देवळाच्या नव्यान बांदिल्ल्या तुळशीचें उद्यापन करपा वेल्यान 2 गटांचो वाद. सोमारा तुळशीचें उद्यापन करचें म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान वर्द दिल्ली. पुजेक बसपा वेल्यान वाद. एक गट म्हणटा माजीक फामील कितलीं वर्सांच जाली देवीची पुजा करता. दुसरो गट उलोवंक तयार ना. जेन्ना आमकां मामलेदारान आज ऑर्डर काडली की हे तुळशीचें उद्यापन आज जावचें 12 मार्फत, तेन्ना आमी हांगासर आयले की हे उद्यापन करपाक. तेन्ना आमकां 2 पार्टींनी ऑपोजिशन हाडलें की हे तुमकां करपाक मेळचें ना, कित्याक हेज्या बरोबर आमी पुजा करतली म्हणून आमचे तांकां सामकेच विरोध आसलो. कळ्ळें न्ही की हे आमच्याच पुर्वजांनी केल्लें आसा आनी तें आमकां मेळचें. कळ्ळें. ताका लागून आमी हांगासर आज स्तंभपणी प्रोटेस्ट करपाक रावल्ले आसा. नोटीस आमकां एक्चुली शुक्रारा दनपारा दिली. शेनवार हॉलिडे जाली, आयतारा हॉलिडे जालो. आयज आमकां तेजे स्टे हाडपाक मेळना, कारण सडनली आमकां 8 हांगासर जेन्ना आमकां जमयलें की हेजे आमी सांगलें आमचो रायट आमी सांगलो. हाज्या पयलीं सुद्दां कोणी दुसऱ्यान तो पुजा केल्या जाल्यार आमकां तेणी सांगची. आमी हे करता म्हणल्यार ते तेंचेर आन्सर ना. मामलेदारू तेंचेर एविडन्स आहा अशें म्हणटा पळय, एविडन्स आमकां दाखयना. आमकां जर करपाक दिना जाल्यार आमी हेचेर प्रोटेस्ट करचो आनी हेका सगळे जाण आमी सहमत जाले. हय मरे. आनी दुसरी गजाल, आयज आमकां जेन्ना मामलेदारान आपोवन येयलें आनी सांगलें की तुमकां ते 3 जाण पसंत करा, तेंकाय सांगलें की आमचो एकूच निर्णय आमी चेंज करूं शकना. इवन आमकां भटाक आतां आमचे कडेन व्हिडियो आसा, भटाक हाडून सुद्दां विचारलें की तो म्हणपाक लागलो 3 बसना जाल्यार आपूण करिना. परंपरेनुसार भाजीकच पुजा करीत आहा. कितलीश्योच पिढयो जाली आनी हांगा देवळा कडेन हे तुळशीचे म्हाज्या बापायन केल्ले आहा यजमानपण. चापेश्वरा कडले बापायनच केल्ले आहा. एकाच तर सरा मजगती दुसरो गट म्हणटा कितें तें जिल्लोधिकाऱ्याक सांगला मिडिया मुखार उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सांग्यावेली टावन हॉल बिल्डींग मोडटा म्हणून बोवाळ. आदी बिल्डिंगेंतले शॉपवाल्यांचे प्रस्न तडीक लायात. परत सुवात दितले म्हणून बरोवन दियात म्हणून शॉपवाले मिडिया मुखार पावले. प्रकरण हायकोर्टांतय गेलें. डेमोलिशन तात्पुरतें स्टे केलां. शॉपवाल्यांचे प्रस्न सोडून फुडें सरचे म्हूण कोर्टाची सरकार आनी पालिकेक वर्द. बिल्डींग 60 वर्सां पोरनी अनसेफ डिक्लेअर केल्या.
कशें की हांगा आयज टावन हॉलाची जी आसा डिजास्टराच्या अंडर ते डेमोलिश करचे म्हणून जी ऑर्डर पास केल्ली ती एक्झिक्यूट करपाची आयज दीस आशिल्लो. कन्सर्न सीओक आनी पुलिसाक डायरेक्शन दिल्लें की तें काम एक्झिक्यूट करा म्हणून. जशें आतां सीओन इन्फॉर्म केला की तांकां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली आसा. सो ताका लागून जे आसा हे कामाची काम जे एक्झिक्यूट जावपाचें आशिल्लें तें आयज स्थगीत जाल्लें. कशें की शांतीप्रिय गांवाक शांतीप्रिय पद्दतीन हें आसा जें काम जावपाक जाय. कशें आसा सरकाराचें खंयचेंय जेन्ना आमी काम करता तेन्ना सांगे वाठारांत जें आसा आमी पिसफुली करपाचो अशें आमगेलो एक आमी ध्येय धरून आमी काम करता. बट तेन्ना आमकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट. सो कलेक्टर मॅडमीन म्हाका फोन केलो आनी प्लस एडवोकेट चंद्र शेट्ये म्हणटा ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेटाक. सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर. ते हांव कमेंट करपाक शकना कित्याक ऑनरेबल हायकोर्ट इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी. तांची कितें ऑर्डर आसा ती पळोवची पडटली. आमी नोटीस धाडीत आसली आनी तांकां सोंपे बी आमी दिल्या 2 दिल्या. ती शॉपां बी दिल्ली आसा ती भायर सरपाक रेडीच ना. आतां म्हणून आमी जे स्टे हेजी पळय ऑर्डर येयली पळय ते प्रमाणे आमी तांकां काडले. पूण आतां तेंच्यांनी स्टे कॉपी हाडली आनी ते परत आतां रावचे पडले. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कांय जागरूक तरणाट्यांनी रस्त्यार भोंवते गोरवांच्या गळ्यांत रेडियमाचे बेल्ट घालूंक सुरवात केल्या. रातची काळखांत रस्त्यार आशिल्लीं गोरवां दिसनात. अपघात जातात म्हूण हो उपक्रम सुरू केला. मेर्शे, सांताक्रूज, ताळगांव, मिरामार, म्हापशां, करासवाड्यार, धारगळे हो उपक्रम चालीक लागला. आतां मेरेन सुमार 200 मायज गोरवांच्या गळ्यांत रेडियम बेल्ट. काल आमचे गोंयचे यूथ म्हापशां, करासवाडा आनी कोलवाळे असो ट्राय घेतलो आनी काल 100 गायांक आमी बेल्ट घातले खंय तरी तेंची सुरक्षा जावची म्हणून. आयज परत 25 यूथ भायर सरले आनी आमी मेर्शे जंक्शनाचेर गेले हायवेचेर बायपास रोडार. थंय अंदाजे 100 गायेंक आयज बेल्ट घातले आनी अशें दिसलें की थंयसरले जे मालक आसले गायचे तांकां सुद्दां आमी सांगलें की अशें रस्त्यार गायंक सोडू नाका आनी तांकां सुद्दां बेल्ट दिले. खंय खंय त्या गांवांत दिसता मेर्शे तेंच्यांनी सुद्दां बरें सहकार्य केलें आनी 100 गायक आमकां घालपाक हे सहकार्य केलें. आनी त्योच गाय अशे रातचे 11-12 जाता तेन्ना त्यो हायवेचेर वयता आनी हायवेचेर ज्यो गाडयो फास्ट आसता त्यामुळे त्यो काळ्यो चडश्यो गाय आसा त्यो दिसना आनी एक्सिडेंट जाता. म्हणून आयज खंय तरी ते प्रिकॉशन घेवपाक बरें दिसलें की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें. हांव हांगासरले सीसी हांगासरले हांगासरली पंचायत एरिया प्लस पंचायतीक आनी म्युन्सिपालिटी एरियाक म्युन्सिपालिटीचे कमिटीक सुद्दां एक अपील करूंक सोदता की आमी आयज आमची यूथ आमची गोवा यूथ जी आसा तेंच्यांनी आयज आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा. तुम्ही एक रेझोल्युशन घेवन आमी तुमी तुमचे एरियेन जे खंयसर गोटे आसा खंयसर खंय गो आसा गोमाता आसा थंयसर तुमी असले बेल्ट तुमी तांकां प्रोवायड करपाचे आनी म्हाका दिसता तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट सुद्दां जर खंयसर म्हणजे तुमी पंचायत एरियांकी पंचायतीक खबर आसली की खंय खंय गोटे आसा ते तुमी ते गोट्याच्या ओनरांक आपोवन असले बेल्ट तांकां प्रोवायड करूं शकता. तुमी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंयसर तरी घेवन म्हणजे पंचायती कमिटीनी हेंच्यांनी प्लस देवस्थानच्या संस्थेनी तांकां एक अपील करता कित्याक की शेवटी गो माता म्हणटा ती आमची देवा सारकीच आसा.
सो तेंचे तेजे रक्षणा खातीर तेंच्यांनी खंय तरी एक मातशी इनिशिएटीव घेवपाक. कारवारात GPS ट्रॅकरची बसयल्लें गिदाड पळोवन लोक शॉकाद. गळ्यांत यंत्र, फाटीर माखन, पांयांनी रिंगां. हें गिदाड कोडीबाग वाठारांत दिसलें. सोशल मिडियार व्हिडिओ व्हायरल गेलो. राना अधिकाऱ्यांनी कॅमेरा वरवीं माखनावेलो कोड तपासलो. मुंबयत ताडोबा व्याघ्र अभयारण्यांतल्यान ताका संशोधनाक सोडलां. ही गिदाडाची जात खंय ना जायत चल्ल्या. देशात एक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृश्टीन महत्वाचे ठिकाण असलेल्या कारवार हांगासर आंगाचेर GPS ट्रॅकिंग यंत्र असलेले एक गिधाड कारवार शहरात आज सकाळी येले आणि तेजो फोटो आणि व्हिडिओ जो सोशल मिडियाचेर व्हायरल झाल्यानंतर कारवार शहरात भीतीचे आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले. तेजी माहिती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तेजी पाहणी केली. तसेच कॅमेऱ्यांतल्यान तेजे फोटो काढून ते यंत्र कसले आसात ते तेंच्यांनी पळयलेत. त्या वेळाचेर कोट स्वरूपाचे तेज्यात माहिती आसली. तेका लागून हे नेमको काय प्रकार आसात हेजो तपास कारवारचे अरण्य अधिकारी, पोलीस तसेच गुप्त विभागान आयज सुरू केलो. मात्र त्याच वेळाचेर महाराष्ट्राच्या ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान एका शास्त्रज्ञाचो थंयसरल्या वन अधिकाऱ्यांका कॉल येयलो आणि ह्या प्रकरणाचेर पडदो पडलो. खरें म्हटल्यार 4 म्हयन्या पयलीं ही गिधाडाची जी प्रजात आसा ती नामशेष होण्याच्या मार्गार असल्या कारणान तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान 5 गिधाडांका GPS यंत्र बसवून तांकां सोडिल्ले आणि तेजेतलेच एक गिधाड हे आसा ते आयज सकाळी कारवार हांगासर येवन पाविल्ले अशी माहिती तेणी दिल्यानंतर सगळ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो. ह्या गिधाडाच्या गळ्याक आणि पायाक GPS यंत्र बसयल्ले आसात. ह्या गिधाडाचे जीवनशैलीचो अभ्यास करपा खातीर आणि तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन काम करपाक जाय तेची माहिती मेळोवपा खातीर ही यंत्रां बसयलेली आसात अशी माहिती ह्या वन अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. पुरोटाटा खातीर प्रमोद पोंडे. बायण दर्यांत वॉटर स्पोर्ट्स करूंक गेल्लो ट्युरिस्ट काळजाच्या आताकान सोंपलो तो बेंगळुरूचो संजय श्रीनिवास. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला. पॅराग्लायडींग करून बोटींत देंवले उपरांत खंय ताका स्वास घेवंक त्रास जावंक लागलो. चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले कडेन गेलो. बायल भुरग्यांक घेवन भोंवूंक आयिल्लो. मी जाणा काल एक 34 वर्सांचो एक पर्यटक संजय श्रीनिवास हो काल सोंपलो आणि ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जाल्लो. हो पर्यटक जो आसा हाजी फामील नेरूलच्यान भायर सरिल्ली आनी खंय तरी ग्रँड आयलँडाचेर स्कुबा डायविंग करपाक वतना ताका खंय तरी तो मरण पाविल्लो. आतां ताजी बॉडी जी आसा काल ताका चिखले हॉस्पिटलान मॅनिफेस्ट अनीजी ताका चिखले हॉस्पिटलान व्हेल्लो आनी ताजे मागीर थंय तो डिक्लेअर डेड जाल्लो. ताजी बॉडी आतां पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. सुत्रां कडेन आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन येता की द कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटॅक. आतां अशें करून आयिल्लें आसा की जो पर्यटक काल भायर पडिल्लो मेन रिजन फॉर दॅट वॉज एन हार्ट अटॅक. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आंबोलेच्या बेळगांव गोवा हायवेचो इशू वेंचणुकेंत. महाराष्ट्र कर्नाटक सरकाराचें खंय हायवेचेर लक्ष ना. फाटलीं 20 वर्सां मागणी मात सरकार रस्त्याक पयशे दिना. कर्नाटकांतल्या उचगांवचो आदलो आमदार मोहन किणेकर थळाव्यांक घेवन रस्त्यार देंवलो. बेळगांव गोवा हायवे आडावन निदर्शनां. काम सुरू जायना जाल्यार खंय मोठें आंदोलन. I will send the proposal to the government. Sincerely, I will send the proposal. If you send the proposal, MLA from this area, MP from this area, whether they are cooperating with you or not. I will send the now also. No. I will send the proposal to the government. I have worked as a MLA for 3.5 years. I know very well. 10 years, Mr. Sanjay Patil was there. Last 6 years, Hebarka Madam is there. In these 16 years, how many times your department has sent the proposal?
Because you see, public has got doubts. रायचूर टू बेळगाव याप्रमाणे तो रस्ता पुढे पण बेळगाव टू बाकीपर्यंत व्हायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही फंड किती लागतोय काय लागतोय सँक्शन कोणाकडनं करून घ्यायचा ही तुमची जबाबदारी. आणि या भागाचे आमदार हे मंत्री आहेत. मंत्र्यांना विशेषतः फंड सँक्शन करून घ्यायला काय जड वाटतंय जडपणा येतोय असं मला वाटत नाही. हा रस्ता रिपेरी करून तुम्हाला विकास हा करावा लागेल. अन्यथा हा भाग जर भकास करणार असता तर त्या दृष्टीनं आम्हालाही विचार करावा लागेल. आणि आज ज्याप्रमाणे आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत त्याप्रमाणे आम्हाला रस्त्यावर सातत्यानं उतरावं लागलं तरी हरकत नाही. पण आपल्या भागाचा विकास हा आम्ही करून घेणार. तुम्ही रस्त्यांचा विकास न करता जर जनतेच्या तोंडाला पाणी बसून त्यांना जर त्रास देणार असाल तर जनता आता गप्प राहणार नाही. आणि त्या दृष्टीनं रस्ता रोको आम्ही आज टाइम बाउंड रस्ता रोको केलेला 11 ते येईल. पण याचा अर्थ असा नव्हे की पुढे सुद्धा आम्ही याप्रमाणे टाइम बाउंडच कार्यक्रम करू. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.